2022च्या मंगळूर युनिव्हर्सिटीचे ME इन इकॉनॉमिक्स हाजे फर्स्ट रँक होल्डर आज आमगेलो विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओंत आसा. नमस्कार, अलुमनाय आमगेल्या विमान कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेलो आसा आमगेला अलुमनाय प्रज्ञा पी नायक. प्रज्ञा, हांव तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. फर्स्ट ऑफ ऑल विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन तुका हांव तुगेल्या ह्या रँक मेळिल्ल्याक कंग्रॅच्युलेशन सांगचे दिसता. मागीर फर्स्ट क्वेश्चन, तुका फर्स्ट ह्या रँक मेळिल्ल्या विशयी कळतना कशें दिसलें? मस्त खुशी जालें. म्हळ्यार फस्ट एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले ते युजल जावन आसता तुका रँक मेळका म्हणजे एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले तशीच ही मेळतना मस्त खुशी जालें. डिग्रींतू म्हळ्यार UGंतू 0.5 ಅಂತೂ ಮಿಸ್ जावन आशिल्लें. बट हांगा एक्क रँक मास्टर्सांतू इकॉनॉमिक्सा म्हणजे एक्क रँक जाल्ले निमित्त 0.1 गेल्यार आमकां तो रँक मेळना आशिल्लें. सो फर्स्ट रँक मेळतना मस्त खूश जालें. ओके, आतां तुगेलें एक आमगेली मुखारची जर्नी उलोवच. एक सांग परिचय, तुगेलें घर, तुगेलें गांव आनी एज्युकेशन त्या विशयी आमकां सांग. म्हगेलें नांव प्रज्ञा पी नायक. अन्न नांव M पांडुरंग नायक. अम्मा विद्या पी नायक. आनु रिटायर्ड ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ जावन आसा ती. अम्मा हाऊस वायफ. म्हाका एक अण्ण आसा. अण्णा नांव प्रवीण पी नायक म्हणून. तो अण्वासांत फिजिक्स लेक्चरर जावन काम करता आसा. हुन्नी प्रणती पी नायक. आनी तांगेल सान बाबू स्वरा पी नायक म्हगेल सून. जुलैन म्हाका वर्डीक जाल्लें. म्हगेल बमणान नांव रक्षीत शेणै. आमगेल बेजिकली आमी उडपाची, मागीर आन बँकांत काम करता आशिल्ले निमित्त ट्रान्सफर जावन बंटवाळान सेटल जाल्लें आसा. तेंची घर करून आमी बंटवाळा सेटल जाल्लीं जाता. मेल बमनल गांव नैनाड म्हण पुंचाल कट्टेला घेता नैनाड. ओके, तुगेलें एज्युकेशन तूं मंगळूरान तूं युनिव्हर्सिटी कॉलेजान तूं तुगेलें MA केलेलें. सो आनी आतां तूं करंटली साऊथ ईस्ट एशिया ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन हांगा लेक्चरर जावन काम करता. सो तुगेलें ह्या जर्नी तुगेल्या MAक, सो ह्या जर्नी कशी आशिल्ली? हांव सांतकून सिक्किली SVS ಅಂತೂची त्या ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन ಅಂತ सिक्किली. SVS इंग्लीश मिडियम स्कूल सिक्ली. मागीर SVS कॉलेज डिग्री ते तेंच केलेलें. मागीर मास्टर्स इकॉनॉमिक्स नाशिल्लें, तें नाशिल्लें. सो हांव युनिव्हर्सिटी कॉलेज मंगळूर हंपनकट्टे थंय जॉयन जालेली. थंय जावन थंय मास्टर्स जावन मागीर आमी बँगलोरा शिफ्ट जालीं. वर्डीक जातकीर बँगलोरा शिफ्ट जालीं. थंय साऊथ ईस्ट एशिया एज्युकेशन ट्रस्ट थंय ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन. थंय हांव C कॉम्पोजिट PU कॉलेज म्हणजे PU ब्लॉकाक इकॉनॉमिक्स लेक्चरर जावन काम करता आसा. ओके, तुगेलें हें सगळें जर्नी इकॉनॉमिक्साचें खंय देखून स्टार्ट जालें? तुका केन्ना दिसलें ओके हांव ह्या फिल्डा वचका, हांव इकॉनॉमिक्स घेवका म्हूण सांगून? डिग्रेंत म्हळ्यार इकॉनॉमिक्स म्हाका फॅकल्टी प्रेमलता मॅम आनी सकिना नाझीर मॅम दोग जन आशिल्ली ती. सो तांणी दोग मस्त इन्स्पिरेशन जाली म्हाका, इन्स्पायर केली ती. म्हळ्यार लायक इकॉनॉमिक्सा ಬಗ್ಗೆ मस्त इन डेप्थ नॉलेज दिता आशिल्ली ती. मस्त इंट्रस्टींग जावन दाखयली ती. इकॉनॉमिक्स म्हणजे एक इंट्रस्टींग सब्जेक्ट म्हण दाखयली ती. सो तेदन देखून इकॉनॉमिक्स जस्ट इट इज अ फ्लोईंग सब्जेक्ट जाल्ले निमित्त इकॉनॉमिक्स इंट्रस्टींग जाल्लें म्हाका. ओके, तूं आतां तुगेल्या डिग्री करतना BCom केलेलें, दॅट इज कॉमर्स बॅकग्रावंडान तूं तुगेलें PUC जाल्लेलें. PUC कॉमर्स कॉमर्स बॅकग्रावंडान तूं मागीर तूं तुगेल्या आर्ट्साक आयली. सो त्या नंतर मागीर तूं MA केलेलें. सो हें ट्रान्सिशन कोरका म्हणून कशी डिसायड केलें तूं? आनी तेन्ना एक कशें आशिल्लें तुगेल्या सो तूं आशिल्ल्या एनवायरमेंटान तूं पुराय जनालें एक ओपिनियन कशें आशिल्लें त्या विशयी? तांचे PU हांव कॉमर्स केल्ले निमित्त डिग्री आर्ट्स जेतना क्वेश्चन्स यूजुअल जावन निमगे तें कसलें आर्ट्स घेता आसा ते मार्के आशिल्ले निमित्त आर्ट्स कसलें घेता आसा म्हणजे क्वेश्चन पुराय जाणांनी निमगेला. बट म्हाका गव्हर्मेंट जॉबा वयर मस्त आश आशिल्ले निमित्त हांव आर्ट्स घेतलें तशें. ओके, आतां तुगेल्या नेक्स्ट प्लॅन्स कशे आसा मुखा वयल्या? तुगेल्या MA जाल्यार आमी तूं लेखील एक रँक आयला. सो तो नेक्स्ट आनी कशें कोरका म्हूण आसा? PhD करता म्हण आसा. अंडर अ गायड PhD करता आनी ಸ್ವಲ್ಪ आनीक डेवलपमेंट्स हाडका म्हणून आसा. ओके, आतां नॉर्मली एक PUC जातरी एक खंयची एक SSLC जातरी कशें घेवका म्हूण आसतना जनाल मस्त उणी जन पिक करता ती हांव आर्ट्सा वचका म्हूण सांगून. सो एक जनरल परसेप्शन तें मुखार एक ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हूण की कसलें अशें पुरता म्हाका शिकतांगेलें एक रिजन. सो तसलें एक थिंकिंगाक तूं कशें सांगच्या इश्ट पवता? म्हळ्यार आर्ट्स
आर्ट्स ज्ञान मस्त ना बिकॉज ते स्कोप ना म्हणले ते बट आम्ही गोल कसं गोल आम्ही दवन घेता ती त्या आर्ट्साक रिलेटेड जावन आसल्यार आमी आर्ट्साक घेवंक जाता. फॉर एग्जाम्पल इंजिनियर जेवका म्हण सांगलें तेन्ना सायन्स घेवंक जाता. आर्ट्साचे बॅकग्रावंड असेल तांचे गोल आमगेल जावन आसल्यार सो आमी आर्ट्स घेवंक जाता. ओके. तर आर्ट्स घेतली हांकां एक कसं करियर ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून दिसता. आर्ट्स ताणें घेतल्यार तांकां मेन जावन LLB करता ती BA कन LLB करता ती LLM तशी करेता तशें ताणें लॉयर जावं एडवोकेट जावेत ताणें ते मस्त पोस्टर्स जड्ज तावे जावेत तांणी ताचे ते लेक्चरर जावन ते ही समेत फील्ड आसता लेक्चरर मागीर इकॉनॉमिक्सान बीन मास्टर्स तशें केल्यार इकॉनॉमिस्ट जावेता एक कंपनीन तो इकॉनॉमिक एडवायजर जावेता इन डेप्थ नॉलेज आसल्यार मागीर लेक्चरर जावेता मागीर तांगेलीची PhD पुरा कोरनो गव्हर्नमेंट पोस्ट मेळटा तशें करेता PhD करेता अब्रॉडान PhD करेता लायक स्कोप आसा. UPSC अंडरान तो IES म्हण आसता इंडियन इकॉनॉमिक सर्वीस म्हणून त्या इकॉनॉमिक्सान मास्टर्स केलेल्यांक मात्र तांकां एलिजिबल आसता म्हणल्यार त्या एग्जाम बरोवचेक एलिजिबल कोण म्हणल्यार इकॉनॉमिक्सान मास्टर्स करना आसता इंडियन इकॉनॉमिक सर्वीस. तांचे स्टॅटिस्टिक्स आसा इंडियन स्टॅटिस्टिकल सर्वीस म्हण आसा त्या स्टॅटिस्टिक्सान कोण मास्टर्स करता तांकां. तशें इकॉनॉमिक्सान मास्टर्स केलेल्यांक मात्र हें IES ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ले निमित्त आमी हें IES करेता म्हळ्यार UPSC एग्जाम बरोवन करेता. प्रिलिम्स एग्जाम आसना ताका मेन्स आनी इंटरव्यू मात्र आसता. एक डायरेक्ट एक एडवांटेज आसता. हां वय एडवांटेज आसता. ओके. ह्या पुरो तुगेले एक एज्युकेशनल बॅकग्रावंडार आमी उलयली ती तशी तुगेल्या पर्सनल लायफ आयतना तूं सांगलें तुगेल्या वर्डीक रिसेंटली जाल्ल्या म्हूण सांगून तूं वर्डीक जावन एक 4 म्हयने भितर तुगेल्या फायनल एग्जाम्स आयल्या सो तेन्ना कशी तूं चॅलेंजीस म्हूण दिसली की कशें जाता एनवायरमेंट. वय चॅलेंजींग म्हणून आशिल्लें पुरे जनಕ್ಕೆ नॉर्मल जावन आसता त्या वर्डीक जाल्या नंतर रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता तशें म्हणून बट दोन करान ते आनम्मा तशी माय माव दोग्गे सपोर्टीव जावन आशिल्ले निमित्त बाम्मणी मस्त सपोर्टीव जावन आशिल्ले निमित्त म्हाका ते कश्ट म्हण दिसनी. वर्डीक जातरी आज म्हगेल बाम्मण बेंगलोर आशिल्ले निमित्त सडन हांव शिफ्ट जायनी एक म्हयनो अम्मा ते आशिल्लें हांव मागीर वर्क फ्रॉम होम कन्फर्म जाले नंतर तांणी घरा येवन शिफ्ट जाली नयनाडा शिफ्ट जालीत आमी. तेदन समेत म्हगेले एग्जामा टायमान तो पुरा म्हाका एक आमगेल घरा दुखून मंगळूरा वच्चे एक बस पुरो तांगेल घरा दुखून येवका जाल्यार 2 बस चेंज करपा आशिल्लें नयनाडा दुखून दिला ताका तांणी समेत सपोर्ट करून न्हू ना तो म्हळ्यार म्हगेल बामण समेत आमगेलो एकटो आसो म्हण सांगून म्हगेल घरान ती येवन राबता आशिल्ली ती मस्त सपोर्टीव जावन आशिल्ली ती कसं न्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दियेनी 2 घरान ते दियनी माय समेत मस्त सपोर्टीव जावन आसा ती तेजे कसं न्ही कश्ट जायनी इजी जावन गेल्लें. युनिवर्सिटी कॉलेज मंगळूरान तूं तुगेल्या ME इन इकॉनॉमिक्स तूं केलें सो त्या जर्नी तुगेल्या सगळें एक कशें जालें आनी तांचे एक्सपिरियन्स की मेमोरीज कशें आमगेलो तूं शेअर कर. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀಲೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಣ್ಣು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಉಚ್ಚಕ್ म्हणणं तन्नीची हांव केदन मास्टर्स इन इकॉनॉमिक्स करता म्हण सांगलें की तेदना युनिवर्सिटी कॉलेज मंगळूर म्हण आसा हंपनकट्टेंत आसा थंय वचून उरलें म्हण सांगली ती तशी थंय वचून HOD जयवंत नायक सर जावन आशिल्ली ती थंय वचून थंय लेगी उरलो एप्लाय केल्लें सीटाक थंय एडमिशन जाल्लें एडमिशन जाताना म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ भंय आशिल्लें मस्त गव्हर्मेंट कॉलेज म्हण सांगता ती मस्त क्रावड जावन आसता पुरा भंय आशिल्लें बट स्टील कसं न्ही ना लायक अस इंस्टिट्यूशन मस्त लायक आसा लेक्चरर्स समेत दोग्गे एक्सपिरियन्स लेक्चरर्स आसा ती रामकृष्ण सर आनी जयवंत नायक सर दोग्गे आतां रामकृष्ण सर HOD जावन आसा बट लायक डिपार्टमेंट जावन आसता क्षमा मॅम तांणी यंग फॅकल्टी बट स्टील मस्त नॉलेज आसा आनी मधुरा मॅम म्हण आसा ती सपोर्टीव लेक्चरर्स जावन आसा ती पुरो जन मस्त सपोर्ट केला तांनीच फस्ट एक तुका रँक मेळटा मागीर लेविंग मार्क्स पुरो पळोवन तुका रँक मेळटा तो भिवूत नाका तुका रँक मेळ चड एफर्ट घाली खंडीत मेळ तुका रँक खावन पुरो सांगून फस्ट दुखून मोटिवेट केलें तांणी तशीच म्हगेले पशी चड फस्ट तांकां कळ्ळी कोणलें सेलिब्रेट केलें समेत चड तांनीची तांगेले डिपार्टमेंटान तो एज हांचे फस्ट टायम मेळ्ळे निमित्त तांकां मस्त खूश जाला सो आमगेले कॉलेज ते डिजर्व करता म्हण लागता म्हळ्यार एज्युकेशन तितलें क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन तितलें लायक आसा आमगेले कॉलेजान तो. ओके तशीच तूं आतां सांगशी जाल्यार आमगेल्या
युथांक. सो तुका कसं मेसेज दिवच्या तू इश्ट पावता? अन्न केन्नाय सांगचें आसा तें एज्युकेशन म्हणजे आमकां एक इन्वेस्टमेंट जस्ट एसेट आमी कसं न्ही कोणें कन्न दिल्यार समज तें एसेट जावन व्हरनासता. तेंचें एज्युकेशन म्हण सांगल्यार आनीक एसेट क्रिएट करूं शकता म्हणून आमकां कसं न्ही एक संपत आमगेलें कोणाक चोर नोर जायना म्हणल्यार एज्युकेशन म्हण सांगता तें. सो तें एक वेपन जावन आसता आमगेलें आतां कोणालें येद्र वचून राबून उलोवंक जाल्यार तें एक वेपन जावन आसता. आमकां स्टेज मेळका जाल्यार आमकां एज्युकेशन मस्त इम्पॉर्टंट. त्या विशयांतू आमी कसं न्ही खंयचेय सॅक्रिफायस केल्यार त्या एज्युकेशना विशयांतू कसं न्ही रिस्क घेयन अशी तें एक मुखार सून व्हरका. तें एक एज्युकेशन आमकां मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता चले चेडवांक स्पेशली. मागीर वसंत बांबोळकर मेमोरियल स्कॉलरशीप म्हणचें एक मेळ्ळेलें आसा. तें संदीप सरान दिल्लेलें स्कॉलरशीप तें म्हाका. तें इकनॉमिक्साक मेनली इकनॉमिक्सान मास्टर्स केलेलें इंकची दिल्लेलें तें. कसं म्हणल्यार इकनॉमिक्सान तूं मास्टर्स करचें जन उण आशिल्लें निमित्त तें एक सपोर्ट करता म्हणून ताणें एक तें स्कॉलरशीप दिल्लेलें आसा. ते निमित्त मस्त हेल्प जालें म्हाका. म्हळ्यार स्कॉलरशीप मेळटा नाशिल्लें जस्ट मार्क्स मेळ्ळ्यार समेत म्हाका स्कॉलरशीप हांव एलिजिबल जावन आसा न्ही मेनली जॉब गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लें न्ही स्कॉलरशीप म्हाका खंयचें मेळटा नाशिल्लें. सो फस्ट स्कॉलरशीप म्हाका हें मेळ्ळेलें. मस्त तें मोटिवेट केलें म्हाका. ओके मार्क्स बेजिसार दिल्लें हांवें स्कॉलरशीप म्हणून मस्त मोटिवेट केलें म्हाका. सो थँक्यू. अशीच हें एक स्कॉलरशीप मिगेल तसलें मस्त स्टुडंट्स हेल्प जावचें आसा तांकां मोटिवेट करवस म्हणलें एकदां. वय वसंत बांबोळकर मेमोरियल स्कॉलरशीप म्हणून संदीप बांबोळकर सरानं एक इकॉनॉमिक्स घेतलेल्या स्टुडंट्सांक एक सपोर्ट करता म्हणून स्टार्ट केला. सो तातूंत तुका एक तुका तें स्कॉलरशीप मेळ्ळें आनी तुगेलें एक रँक येयलें एक खुशी आमकां वांट टू घेवचें एक ऑपॉर्च्युनिटी समेत मेळ्ळें. सो तुका हांव वापस विश्व कोंकणी केंद्रान कंग्रॅच्युलेट करता. तशीच तूं आज हांगा आयली तुगेलें एक जर्नी शेअर केलें तुका हांव धन्यवाद सांगता. थँक्यू. तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद.